Yes. Zero mention kar. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity. This query filled with rainwater. Benzi Vegas. The step government intends to take restricted entry. अरे वाचता तरी. They cannot come because are here. Come here. They cannot come because are here. G. Tarolkar. Fear and anxiety in the mind of people due to increase. पॉइंट ऑफ ऑर्डर गॅलरीन त्यांचे लोक आहात ते उभे रावल्या थंयसर ताका बसा म्हणून सांग. Yes. Mention. Point of order. Mention kar तुझे. Mention kar. Yes. अरे Zero mention kar. Fear and anxiety in the mind of people due to increased popularity of dangerous abandoned stone quarries as tourist spot. Number of local as well as tourists visiting such places during monsoon. Videos by influencer on social media have also popularized such quarries among tourists. This quarry filled with rainwater and dangerous and various fatal incidents have been reported. Sir, Manipur. Three. Benzi Vegas. The step government intends to take restricted entry. अरे वाचता तरी. They cannot do this because sir. They cannot stop us. सर उलोवपाक दी. They cannot bring the speaker sir. Speaker हे किती? माननीय सभासद तुमका रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर जात. स्पीकर हे किती? माननीय सभासद तुमको रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर चलात. सगळे पेपर उडयतात. Speaker sir. माननीय सभासद तुमको रिक्वेस्ट करता तुम्ही बाहेर चलात. And they ban them speaker sir. They cannot बाहेर काढते का? ban them for 1 year. Ban them speaker sir. Speaker sir, we want justice. We are all elected members. They have no right speaker sir to come here. They cannot come speaker sir here. They can be out of the house. 1 week out speaker sir. They cannot stop the MLA from speaking speaker sir. They cannot stop like this speaker sir. Don't let out of the house speaker sir. करू शका ना. 1 week ban speaker sir. 1 week ban nala. मेंबरा कशा पद्धती They cannot block a member speaker sir. We are naming the person. Say I'm naming the person. Hey, name the person. We are naming the person. We are naming the person. We are naming the person. स्पीकर सर या हाऊसाचो लीडर म्हणून माझी तुमकां विनंती आसा की अशा पद्दतीत आपले झिरो आवर मेन्शनाक आपले मत व्यक्त करता आसतना अशा पद्दतीत ताका वचून सगळ्यांनी ब्लॉक करप पेपर तेजे काडून भायर उडप. स्पीकर सर मायक तेजो काडून घेवप आणि अशा पद्दतीतली ही कृती योग्य न्ही. म्हाका दिसता तुम्ही ह्या विशयाचेर योग्य तो निर्णय घेवपाक जाय. ज्या सगळ्या मेंबरांनी ज्या पद्दतीत तांचेर निर्णय घेवपाचो रायट तुमकां आसा. बीइंग अ स्पीकर ऑफ दीस हाऊस तुम्ही म्हाका दिसता योग्य तो निर्णय घेवचो पडटलो. ना जाल्यार स्पीकर सर ह्या फुडें अशा पद्दतींतल्यो कृती परत जायत रावतल्यो. कळोनी आनी पत्रकारांकूय कळोनी हे गरजेचें आसा. कारण स्पीकर सर ताका मारलेलो जाल्यार आमी कितें करतले असले. दुखवलो सुद्धा. जाल्यार आमी कितें करतले असले. कारण ज्या पद्दतीत ताका टोटली तेच्यानी ब्लॉक केलो सगळे एके वटेंतल्यान रावले ताजे कॅप काडून ताजे तकलेर घालप. वॉट इज दीस. सांगता राव. सांग तेजे स्पीकर सर झिरोवर मेन्शन केल्यात म्हाका उलोवपाक लायल्यात. ते सगळे जाण येवन घेरावो घातलो तो घातलो. दुसरे म्हटल्यार म्हाका धुकल्लो शर्ट ओडलो मायक काडले म्हाका उलोवपाक दिवंक ना. परत तेणी ते ड्युटीर आहले त्यांचे कॅप काडले म्हाज्या तकलेर घातल्या. हे इन्सल्ट जालो. हाऊसाचो इन्सल्ट जाला ह्यो. या विषयाची सिरियसली दखल स्पीकर सर एखाद्या हाऊसातल्या मेंबराचो अशा पद्दतीत आमच्या गार्डाचे कॅप काडून त्याच्या तकलेर घालप हो त्याचो इन्सल्ट आसा. ताजो इन्सल्ट म्हणजे आमचो सगळ्यांचो इन्सल्ट आसा. हे आमी खपून घेवचे ना स्पीकर सर. त्याची सिरियसली हांव इन्व्हेस्टिगेशन करून हांव तुमकां फाल्यां पर्यंत दिता तुमकां. फाल्यां नाका स्पीकर सर आता नाल्या फुडें आणि बिझनेस व्हरो नाका. स्पीकर सर आणि फुडें बिझनेस व्हरो नाका. आता कितें तो निर्णय जावनी. स्पीकर सर परत एकदा स्पीकर सर की असली गोष्टी रजिस्टर मिनिस्टर निषेध
जे पर्यंत वेळान येताले इज ओके आय का सस्पेन्शन आफ्टर ब्रेकअप स्पीकर सर मणिपुराच्या ना स्पीकर सर यो इशू एक मिनिट स्पीकर सर मणिपुराच्या इन्सिडन्साच्या बद्दल हांवेनूय स्टेटमेंट केला स्पीकर सर आमकांय खबर आसा आनी अवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ताजेर योग्य तो निर्णय घेतले आनी घेत आसा हाजी आमकां सगळ्या जाणांक तत्राय आसा बट त्या विशयाचेर धरून तेंच्यांनी अशा पद्दतीन हावजातल्या एखाद्या आपल्या मेंबराक अशा पद्दतीन अटॅक करप अटॅक केलो स्पीकर सर ताका अटॅक केलो स्पीकर सर ताणे त्या खातीर म्हाका दिसता अशा पद्दतीन अटॅक करप तेजेर इल ट्रीट करप ताका हे योग्य न्ही म्हाका दिसता ताका लागून आमी तुमच्या कडेन जस्टीस मागता स्पीकर सर तुमी आमकां जस्टीस दिवपाची गरज आसा स्पीकर सर आयज मेरेन ह्या हावजान अशें जालां काय घडलां काय मेंबराक ऑपोजिशन मेंबराक केन्नाच अटॅक केला घडूंक ना. मागीर जावंक ना आयज मेरेन जावंक ना मागीर आतांच्या आतां निर्णय घेयात तुमी आतां डिसिजन दिया Speaker sir, in the history of this house, we have many times entered the well. We have protested before the speaker, but nobody has protested against the chief minister nor against the colleague MLA. This is a wrong precedent which has been. आज जो 0 वराक जो इन्सिडंट घडला ज्या तरेन विरोधी पक्षाच्या मेंबरांनी जी स्थिती ज्या तरेची वातावरण जे आसा किंवा हावजांक संबंद गोंयभराक एक रॉंग मेसेज दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो प्रयत्न केला त्या वेळेर हांव एज अ सभापती म्हणून जे आसा न्ही हाजे खेद व्यक्त करता म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा त्यामुळे ह्या सभागृहाक आज ज्या सभासदांनी ती स्थिती निर्माण केली ताचें नांव आसात ऑपोजिशन लिडर युरिया आलेमांव श्री विरेश बोरकर श्री वेंजी वेगस श्री क्रूज सिल्वा श्री विजय सरदेसाय श्री कार्लोस फेरेरा आणि श्री एल्टन डिकस्टा हांगा आजचो दीस आणि फाल्यां दीस तांकां सभागृहांतल्यान सस्पेंड करप